जी आसा ती पार्टी लायन्स करप किंवा पार्टीच्या विदाउट सिंबल करप हाचो निर्णय जो आसा तो सरकार आनी इलेक्शन कमिशनर घेतले. आमी कितेंय जरी आसत जाल्यार आमी पूर्णपणे आमची तयारी आसा. निवडणुका समजा सिंबलाचेर घेतले तरी आमी करपाक प्रॉब्लम ना, विदाउट सिंबल आसत तरी प्रॉब्लम ना. आमची पूर्ण तयारी आसा, कारण आमचे कार्यकर्ते किंवा निवडणुका पुरते काम करनात. हांगा कांय जे राजकारणी आसात ते आरोप करतात. हांगाले माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ते कितें सांगतात की आमकां सडनली तांच्यांनी निवडणूक घेतली. निवडणुकीची तयारी करपाक कोणाक सांगपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे लॉकडावनाच्या पिरियडा भितर लोकां मदीं वावुरताले, उमेदवार लोकां मदीं आसताले आनी ताका लागून ती तयारी जी आसा ती आमी पूर्णपणे 22 मार्चाक निवडणूक जावपाक जाय आसली. पण 22 मार्चाक कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लागल्यामुळे ती 22 मार्चाक जावंक शकली ना. पण निवडणूक एक केन्ना तरी जातली, ताका लागून आमचे कार्यकर्ते लोकां मदीं सदनीत काम करताले आनी ज्या क्षणाक बिहार हांगासर निवडणूक जाली त्या वेळार आमी थारायलें केन्ना तरी हांगा निवडणूक जातली आनी ताका लागून आमचे उमेदवार लोकां मदीं भोंवताले. आता तेंच्यांनी भोंवप की घरान बसून पत्रकां काडप तें तेंच्यांनी ठरवलें, कारण कांय लोकांनी हेल्मेटां जी घातिल्ली ती अजुनूय तशीच घालून भोंवतात. आमचे लोक रिस्क घेवन भोंवताले आनी ताका लागून लोकांनी आमकां समर्थन दिलें, साथ दिली. की दोनूय जरी आसत जाल्यार फायनली पार्टी लेवलचेर करप की विदाउट सिंबल करप हो निर्णय सरकार आनी इलेक्शन कमिशनर घेता. पण आमकां भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे समजा सरकारान ठरयलें की पार्टीच्या लायनीन करप आमी रेडी आसा. समजा ठरयलें पार्टी लायनीन न करप, ज्या तरेन इतलीं वर्सां चालू आसा तशें करप, ताकाय आमचो प्रॉब्लम ना, आमी रेडी आसा. झेडपीचो अध्यक्ष एक्सपिरियन्स हे जातलो नवे फेसाक तुमी मुखार करतले. आमी देर आर क्रायटेरिया जी आसा ती आमी 7 तारीख नॉमिनेशन फायलींग आसा. आमी सादारण एक 6 तारीख 5 तारीख केन्ना तरी आमी बसयत बसतले, त्या संदर्भात डिस्कस जातले. आमची एक वेगळी प्रोसिजर आसता पार्टी म्हणून, त्या पार्टीच्या प्रोसिजरा प्रमाणे जी क्रायटेरिया आमकां, कारण आमकां खबर आसा की 2022 आमकां विधानसभेच्या निवडणुकीक वचपाक जाय आनी ताका लागून हे सगळ्याचो विचार करून योग्य त्या उमेदवाराक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आसत उपाध्यक्ष आसत ती आमी दितले.